काणकोण वाठारांत दूषित उदका पुरवण करपाच्या आरोपा खाला जनार्दन भंडारी आनी कांय समाजवारुप्यांनी भौशीक बांदकाम खात्या आड पुलिशेन कागाळ नोंद केली। कांय दिसा आदीं पारवे आनी आगोंदा उदकाच्या प्लांटांतल्यान हळशिकावण्या उदकाची पुरवण जाता हे नजरेक हाडिल्ले। हळशिकावण्या उदकाची पुरवण करून लोकांच्या भलायके कडेन खेळपी अधिकाऱ्यांक अटक करपाची मागणी जनार्दन भंडारी आनी कांय समाजवारुप्यांनी केल्या। आज आम्ही काणकोणच्या पोलीस स्टेशनार आयिल्ले आसा, ताका लागून फाटल्यान कारण आसा। तुमकां खबर आसा जे गव्हर्मेंटाचे PWD डिपार्टमेंट आसा, पब्लीक वर्क डिपार्टमेंट, वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट आहा आनी त्या डिपार्टमेंटाची ड्युटी आसा कितें, सगळे लोकांक बरें उदक दिवप आनी तें दिवप आनीक लोकांक म्हणजे आरोग्याच्या हेल्थाच्या बरें उरपा खातीर। पण आज आमचे काणकोणचे वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट आसा पळय तें अत्यंत कंटामिनेटेड, अनहायजेनीक, अनहेल्थी आनी फिल्टर करनासतना लोकांक उदक पावयता आनी ह्या दिसांक हें प्रमाण वाडत जालें। फाटल्या दिसा आमी आमच्या लोकांनी आमकां पारवे आगोंदा आपयलें आनी आमी थंय वचून इन्स्पेक्शन केलें। थंय जी प्लांट आसलो इतलो भयानक आसलो, भयानक भिवपा सारको। त्या प्लांटाचें आमी उदक पळयलें, तें न्हंयच्यान उदक येतात, ते मागीर एक स्टोरिंगाक येतात, स्टोरा कडच्यान ते विदावट फिल्टर टँकां घालताले आनीक अनहायजेनीक, अनहेल्थी उदक ते लोकांक पावयताले आनी ताका लागून आमी ते आवाज करून तांकां सांगलें हें सगळें थांबया आनी बरें उदक दिया, तरी आमचें आयकलें ना। म्हणल्यार आज आमी कितें केलें, हें कोणूच आयकनात, AE आयकना, JE आयकना, सुपरवायजर आयकना। म्हणल्यार आज आमी एक लास्ट एक वेगळो मार्ग निवड केलो, तो म्हणल्यार पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन दिवपाची। गडूळ पाणी येयला, आमकां चिकला पाणी उदक येयला, आनी कसलें उदक येयला, आनी कितें कळम्या वास येता। म्हणल्यार हांव म्हणटा हें तुमी आतां इतले हजारान आमी पगार दिवन तुमकां हांगा डिपार्टमेंटाक कामान दवरतात, आमगेले टॅक्स पेयर पयशे घालून तुमकां दितात, इतलो व्हडलो पगार दितात, तुमी तुमची ड्युटी कित्याक तुमी फूल हें करना काय म्हणटा, ड्युटी कित्याक करनात? काय तुमच्या ड्युटी करपाक तुमी सोडात, लोकांक आरोग्या कडेन खेळनाकात। आज पर्यंत कितले पासेस काडला, पण आतां आमच्या पासेस काडपाक जावपा ना।